दीस शुक्रार जानेवारीची 23 तारीख 2024. पहिले मासप सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले मासप अध्याय 26 ओळ 3 तावन 21 पर्यंत. सावलान अख्ख्या इस्रायेलांत वेंचून काडलेल्या 3000 मनशांक घेतले आनी दाविदाक आनी ताच्या मनशांक सोदूंक रानवट बोकड्यांच्या कळपाशी गेलो. तो वाटे बगलेक आसलेल्या बकऱ्यांच्या गोट्या लागीं पावलो. थंयसर एक धोल आसली आनी आपली सैंबाची गरज करूंक साऊल तांतू भितर सरलो. ते सधोलीच्या भितरल्या पगांत दावीद आनी ताचे मनीस बसून आसले. दाविदाच्या मनशांनी ताका सांगलें, हांव तुज्या दुस्मानांक तुज्या हातांत घालतलो आनी तुका बरें दिसता तशें ताका कर. अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान तुका सांगिल्लें तो दीस आज पावला. दावीद उठलो आनी लिपसोऱ्या ताणें सावलाच्या दगल्याची देग कातरली. पूण उपरांत सावलाच्या दगल्याची देग आपणे कातरली म्हणून दाविदाचें अंतस्करण कांतोवंक लागलें. ताणें आपल्या मनशांक म्हळें, म्हज्या धन्याक सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताक असली करणी करूंक ताचेर म्हजो हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं, कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिशिक्त. ह्या उतरांनी दाविदान आपल्या मनशांक आडायलें आनी सावलाचेर आक्रमण करूंक तांकां दिलें ना. सावल धोलींतलो भायर सन आपले वाटेक लागलो. दावीदय धोलींतलो भायर सरलो आनी सावलाक उलो मारून ताणें म्हळें, राया म्हज्या धनिया. सावलान फाटीं घुंवून पळयलें आनी दाविदान साश्टांग पडोवन ताका नमस्कार केलो. दाविदान सावलाक विचारलें, दावीद तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगतात त्या मनशाची उतरां तूं कित्याक आयकताय? सर्वेस्परान तुका ते धोलींत म्हज्या हातांत घालो. तें तुवें आजच तुज्या दोळ्यांनी देखलें. हांवें तुका जीवशी मारूंक जाय म्हणून थोड्या मनशांनी म्हाका सांगलें, पूण हांवें तुजो जीव वांचयलो. हांवें म्हळें, हांव म्हज्या धन्याचेर म्हजो हात उबारचो ना, कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिशिक्त. म्हज्या बापा, पळय, तुज्या दगल्याची देग म्हज्या हातांत आसा. तुज्या दगल्याची देग हांवें कातरली तरी तुजो जीव हांवें काडूंक ना. देखून म्हज्या मनांत कांयच वायट ना, घात ना म्हणून तूं दुबावा विणें वळखून घे. हांवें तुजे विरोध पातक करूंक ना, तरी म्हजो जीव काडूंक तूं पास मांडताय. सर्वेस्परस म्हजी आनी तुजी नीत करूं. सर्वेस्परस तुजें फारीकपण घेवं. पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. खोट्यातावन भायर सरता खोटेंपण अशी एक पुरातन सांगणी आसा, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. इस्रायेलाचो राय कोणा लागीं लढाय करूंक भायर सरला? तो कोणाची पाट धरून येताय? एका मेल्ल्या सुणाची वा एका हुलकेची? सर्वेस्परस मनसुबीदार जावं आनी तो म्हजे आनी तुज्या मदें न्याय निर्णय करूं. तसो विचार करूं, म्हजो पक्ष घेवं आनी तुज्या हातांतलो म्हाका वाटोवन म्हाका नीत करून दिवं. दाविदान सावला लागीं ही उतरां उलोवन जातस सावलान म्हळें, म्हज्या पुता दाविदा, हो तुजो ताळो. आनी सावल व्हडल्यान रडोंक लागलो. ताका दाविदान म्हळें, तूं म्हजे प्रास चड नितीवंत, कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलें आसता, तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें. तूं म्हजें सवें कितल्या बऱ्या तरान चल्लाय म्हणून आज तुवें दाखोवन दिलें. सर्वेस्परान म्हाका तुज्या हातांत घालो जाल्यारय तुवें म्हजो जीव काडलो नाय. कोणाय एका मनशाक आपलो दुस्मान मेळत जाल्यार तो ताका सुरक्षीत वांचूंक दीत. जें तुवें आज म्हाका केलाय ताचें इनाम सर्वेस्पर तुका दिवं. तूं खरेंच राय जातलोय आनी इस्रायेलाचें राज तुज्या हातांत थीर रावतलें म्हणून हांव जाणा. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 57 2, 3-4, 6
आनी 11. श्लोक. म्हजे काकुळकर देवा, म्हजे काकुळकर. म्हजे काकुळकर देवा, म्हजे काकुळकर. तुमचो म्हजो भद्रतेचो आसरो न्हय. म्हजे रायिल्ले वादळ संपासर तुज्या पाकाट्यांचे सावळेंत हांव आसरो घेतां. श्लोक. म्हजी काकुळकर देवा, म्हजी काकुळकर. अति उन्नत देवाक हांव उलो मारतां. म्हजीं कामां सफळ करता त्या देवाक हांव अर्गां दितां. सर्गार तो म्हाका आदार धाडूं आनी राखूं. म्हाका धमकितल्यांक तो लजेक घालूं. अशें देव आपले विश्वासीपण आनी दया दाखोवं. श्लोक. म्हजे काकुळकर देवा, म्हजे काकुळकर. उंच अंतराळांनी तुजो प्रकाश विस्तारून दी देवा. सगळे पृथ्वीमेर फांकून दी तुजी महिमा. कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग, कुपां पर्यंत चडता तुजें विश्वासीपण. श्लोक. म्हजी काकुळकर देवा, म्हजी काकुळकर. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगटचे मनियारपण आमचे तब्येन सोडून दिलां. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 3 वळ 13 ते 19 पर्यंत. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपल्या सरशीं आपयलें आनी ते ताचे सरशीं आयले. आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. देंवसार धांवडोंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे. सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. तांकां ताणें बोआनेगर्स म्हणजे खडपाचे पूत म्हणून आडनांव दिलें. आंद्रे, फिलीप, बार्तलोमेव, मातेव, थॉमस, आल्बेवसो पूत जाकोब, थाद्देव, देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. विविध सुवातेंतल्यान आयिल्ल्या विविध कालेतीच्या विविध मनोभावांच्या शिसा मदल्या थोड्यांक वा 12 जाणांक जेजून आपोस्तल जावन विंचले. आपणाक जाय तांकां ताणें विंचले. हे विंचोवणेंत एक रितीचें अधिकृतपण दिसून येता. ह्या फुडें तांकां 12 आपोस्तल म्हणून न्ही, बकार केवळ 12 जण म्हणूनच उलो करतली. ह्या मुखांतर जेजू इस्रायेलाच्या 12 कुळयांचें पुनर्स्थापन करता म्हणयत. जेजू तांकां आपयता आनी तांकां देंवसार धांवडोवची पदवी दिता. सुवार्तेन जेजून आपयलेल्यांचें दोडाय मिसांव व्यक्त जाता. ते मिसांव ताचे सांगाता रावचें आनी सुवाता परगट करचें. ते तांचे आप्त जातात, सांगाती जातात, लागशिले जातात. जेजू तांकां आपलेंच मिसांव करूंक धाडटा. जेजूस आपयता, तस्सो विंचता, तस्सो धाडता. परगटणेचो संदेशी जेजू सोंसो. पातकी जिणी बदला, बरी खबर सत्माना, सर्गींचे राज लागीं पावलां. म्हणलो जेजू हर एका पाटलावदाराक ताणेंच आपयलेल्याक आनी आमकांय ही प्रक्रिया वा क्रियाशीलता लागू जाता.